ह्या ऑर्गनायझेशना कडेन तांकां उलोवपाक मेळटलें. तशेंच सर्टिफाईंग एजन्सीज आसता, ह्यो सर्टिफाईंग एजन्सीसां कडेनय बी तांकां उलोवपाक मेळटलें, जेणे करून तांकां बिझनसाक मुखार तांकां बिझनस वाडोवपाक किंवा बिझनस करपाक तांकां बऱ्यापैकी वाव मेळटलो. ह्या 2 दिसाच्या बायर सेलाच्या मिटाच्या निमतान आमी ह्या दोनूय दिसांक खुबशे सेमिनार्स ऑर्गनायज करतले. हेतून भितर ह्या सेमिनारा भितर प्रामुख्यान आसतले सेमिनार्स ऑन ऑर्गॅनिक फार्मिंग, कन्झर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, मागीर ब्रँडिंग आनी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एक्सपिरियन्स शेअरिंग ऑन ऑर्गॅनिक फार्मिंग, एक्सपिरियन्स शेअरिंग ऑन नॅचरल फार्मिंग, मागीर व्हॅल्यू एडिशन इन ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस, एक्सपिरियन्स शेअरिंग बाय जे पळय आमचे ऑर्गॅनिक फार्मिंग कोण करता तेंचे भितर आनी लोकां मदीं. तशेंच ह्या बायर सेलाच्या मिटाच्या निमतान आमी जे पळय आमचे ऑर्गॅनिकली ग्रो करपी जी पळय फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन आसा किंवा जे पळय फार्मर्स आसा ते आपले प्रोड्यूस जो आसा तो डिस्प्ले करतले. आमी सादारण ह्या बायर सेलाच्या मिटा दिसाक तांकां सादारण 60 स्टॉल्स आसतले. ह्या स्टॉलांचेर अख्ख्या गोंयची शेतकार जे ऑर्गॅनिकली ग्रो करता हे आपले प्रोड्यूस थंगा हाडून डिस्प्ले करतले आनी ते मार्केटिंगय करतले. सो म्हाका ह्या निमतान आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान म्हाका आमच्या गोंयच्या शेतकारां कडेन आनी गोंयचे जे पळय आमचे लोक आसा जांकां ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस विकत घेवपाचो इंट्रस्ट आसा आनी ऑर्गॅनिक प्रोड्यूस किंवा ऑर्गॅनिक फार्मिंग हेजे बद्दल चड म्हायती जर जाणून घेवपाची आसा जाल्यार तेणी आमच्या 2 दिसाच्या मिटाक तेणी मुजरत हजेरी लावची. आनीक आमचे जे पळय तरुण शेतकार आसा जे पळय ऑर्गॅनिकली फार्मिंग करपाक सोदता, ऑर्गॅनिकली ग्रो करपाक सोदता, ह्या शेतकारांक तेणी प्रोत्साहन दिवचें अशें म्हणून हांव सगळ्या लोकां कडेन मागणी करतां. कितले शेतकार पार्टिसिपेट जातले? आमी सद्या टार्गेट दवरला सादारण एक 800 अशे 800 शेतकार हांगा 800. आणि कितले प्रोडक्ट्स कितें कितले प्रोडक्ट्स म्हणल्यार कशें आसा तेतून भितर जे ऑर्गॅनिकली गोंयची कंडिशनाक जे पळय ग्रो करता तेतून भितर प्रामुख्यान येता तो म्हणल्यार रायस. आमचो कोरगूट रायस म्हणटा पळय ताका अख्ख्या वर्ल्डा भितर सामकी मोठ्या प्रमाणांत मागणी आसा. मागीर तेतून भितर ऑर्गॅनिकली ग्रो केल्ले थोडे व्हेजिटेबल्स आसतले, थोडे फ्रुट्स आसतले. मागीर ह्या दिसांक सिजन म्हणल्यार कणगां, मुळ्यो किंवा तुगेले सुरण आनीक माडयो हेंचे प्रोडक्शन आमच्या गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत ऑर्गॅनिकली ग्रो केल्ले वयता. सो हेवूय बी हांगा प्रदर्शनाक मांडटले लोक. म्हणजे शेतकार आपले ग्रो जे पळय केल्ले आपले फार्माक ते हाडून हांगा प्रदर्शनाक दवरतले आनी ते विकतले बी. तांदूळ सोडून तुमकां सगळी दुसरी आतां तुमी सांगले मुली कणगां होलसेलान विकता ते कितें आहा गोंयांत? होलसेलाक विकपी फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन आसा. फॉर एक्झाम्पल आमचे काणकोण, सांगे आनी केपें भागांत फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन आसा जे सगळे शेतकार एकठांय येवन कल्टिवेशन करता आनी ते मोठ्या प्रमाणांत होलसेल सुद्दां ते सप्लाय करपाक रेडी आसा सद्या. होलसेलर गोंयचेच आसतले भायले येतले ना भायले बी इन्क्वायरीज आमकां जायती येता सद्याक आनी आमी तांकां जे पळय मार्केटींग आसा तें आमी तांकां फॅसिलिटेट करपाक आमी ई प्लॅटफॉर्मूय बी तयार करता. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज जे आसा त्यांच्या अंडरय बी आमी मार्केटिंगाक तांकां सपोर्ट करपाक आमी आमचो प्रयत्न आसता. ते सफिशियंट आहा जे आमचे प्रोडक्ट जाता गोंयांत ते गोंयकारांक सफिशियंट आहा जाता ना गोंयांत कशें आसता जे पळय फ्लोटींग पॉप्युलेशन आसा ते ह्या प्रोडक्टांक चडसो इंट्रस्ट दाखयना. पूण आमचे जे पळय ओरिजिनल गोंयकार आसा, ओरिजिनल जे गोवन्स आसा तांकां ह्या प्रोडक्टा खातीर एक वड आसता, एक आवड आसता आनी एक म्हण आसा की असली जे पळय प्रोडक्ट आसा ते कमीत कमी वर्साक 1-2 तरी प्रत्येक फॅमिलीन खावचे किंवा प्रत्येक मनशान खावचे अशी आमची गांवांतली एक हें आसा. आनीक त्या दृश्टींतल्यान जर विचार केलो की जे आमचे ओरिजिनल जे पळय गोंयकार आसा ते हे प्रोडक्ट खाताच, ते घेताच. सो आमकां सफिशियंट क्वॉन्टिटी आमच्या गोंयकारां खातीर ती एवेलेबल आसा. आमचो जी पळय स्कीम आसा सद्याक ती म्हणल्यार परंपरागत कृषी विकास योजना. ह्या स्किमीच्या अंडर आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा. सो ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर आमी फक्त प्रमोट करता ते ऑर्गॅनिक फार्मिंग खातीर. तुमकां खबर आसतलें की सद्याक आख्खो संवसार
होल वर्ल्ड जे आसा ते तेजेर ऑर्गेनिकाचेर उलयता आनी आमचो भारत देश जो आसा तोय बी ऑर्गेनिकाचेर उलयता आनी आमी गोंयाय बी खंयच फाटीं उरोंक शकना. तुमकां खबर आसतलें की हांवें वदोळी सांगले त्या प्रमाणे आमची गोंयकारांची जी पळय जमीन आसा जमनीची सायज जी आसा ती सामकी बारीक आसा. सो बारीक असल्या कारणान आमचे शेतकार कमर्शियल कल्टिवेशन करना. आमी करता तें सामकें म्हणजे डे वन सान कमर्शियल कल्टिवेशन. म्हाका इतलोच फायदो येवपा जाय ह्या प्रोडक्टांतल्यान, हे कल्टिवेशनांतल्यान म्हाका इतलो प्रॉफीट मेळपा जाय असो विचार आमचे शेतकार करना, गोंयकार आसा ते. सो आमी करता आसतना कितें करता, आमी स्वता खातीर कल्टिवेट करता. सो स्वता खातीर कल्टिवेट करता आसतना आमी कमर्शियलाचो जेन्ना विचार करना तेन्ना आमी ऑर्गेनिकाक चड आमी भर दिता. आनीक सद्या आख्या संवसार आनी जेन्ना वर्ल्ड जेन्ना ऑर्गेनिकाचेर चिंतता विचार करता तेन्ना आमी गोंयाकय बी हो प्रयत्न मुखार व्हरपा खातीर ही परंपरागत कृषी विकास योजना जी आसा त्या योजनेंतल्यान आमी हो प्रोग्राम मुखार व्हरता. आनी खंय जातलो मारगांव जातलो हो प्रोग्राम जातलो आमच्या मडगांव नेक्स्ट टू राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम आमचें ऑफिस आसा त्या ऑफिसाच्या कॉम्प्लेक्सान भितर जातलो. फर्स्ट टायम जाता ना हो असो आमी मोठ्या प्रमाणात आतां फर्स्ट टायम करतात आनी हेजे उपरांत आमी नॉर्थ गोंयाकय बी एक प्रोग्राम करपाचो आमचो प्लॅन आसा. रजिस्ट्रेशन करचें पडटलें काय कशें कितें? ना रजिस्ट्रेशन जातलें सकाळी. आमची सादारण प्रोग्राम तो 30 तारखेच्यान स्टार्ट जातलो. सद्याक आमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जे आसा तेवूय बी घेवपाक स्टार्ट केला. जे पळय ग्रुप्स येतले, जे फार्मर्स ग्रुप येतले किंवा फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स येतली तांकां स्टॉल रिजर्व करपा खातीर आमी ऑनलायन तेंचे एप्लिकेशन्स घेवपाकय स्टार्ट केले. एकूच दीस आसतले हो प्रोग्राम 2 दीस आसतलो, 30 नोव्हेंबर आनी 1 डिसेंबर. So sellers are the local farmers in this program. Buyers are who? Buyers are people like me, consume like for me. बायर्स जे आसा ते सगळे म्हणजे एक तर NGOs येवपाक शकता, होलसेल जे कोण बिझनेस करपाक सोदता तेणी येवन आमच्या सेलरा कडल्यान बिझनेस टर्म्स डिस्कस करून तेंच्यांनी विकत घेवपाक जाता. आनी अदरवायज जे पळय नॉर्मल आमचे हे आसा लोक आसा कंज्युमर लोकल गोंयकार आसा ते सगळे त्या हेचे बायर्स आसतले. How many these large buyers, wholesalers and all are expecting to attend? ना आमची सध्या आमी स्टॉलाचें जे पळय प्रोविजन आसा ते 60 स्टॉलाचें प्रोविजन आमी केलां. आनीक सेलर बायर जे आसा ताका लिमीट आसतना, कित्याक बायर जे आसा जनरली ते मडगांव म्हणले काय ना सिटी एरियांतले लोक येता आनी तेच बरोबर सावथ गोंयांतले जितले पळय तालुके आसा तितल्या तालुक्यांच्या लोकांनी थंगा विजीट करची आनी आमी ऑर्गेनिकली गोंया भितर कितें कितें ग्रो करता, कसले कसले प्रोडक्ट आमचे आसा ते तुमी सगळ्यांनी पळोवचे आनी ह्या बायर सेलर मिटाचो तुमी फायदो घेवचो. सगळी उत्पादनां आसतली, काजू, भात आनी कितें काय? हय, हेतून भितर प्रामुख्यान आसतले ती म्हणल्यार सारखे लायव्ह प्रोडक्ट एक आसतले प्लस व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट आसा पयलीं जे पळय प्रोसेस केल्ले प्रोडक्ट आसा ते सगळे प्रोडक्ट हांगा डिस्प्ले केल्ले वतले. How is the progress so far? ऑर्गेनीक फार्मींग जे आसा पयलीं तेजो इम्पॉर्टन्स लोकांक कळले कडेन आसा. तुमकां खबर आसा की आतां कॅमिकला खातीर कॅमिकलाचो जो पळय दुश्परिणाम आसा तो मोठ्या प्रमाणात जाला आनी हेजेर स्टडी सामकी खूब मोठ्या प्रमाणात जाल्ली गेल्ली वयता. आनीक हेजे दुश्परिणाम लोकांक कळले कारणान प्रत्येक जण आतां आपल्या हेल्थ कॉन्शियस जाल्ले कडेन आसा. हेल्थाक आपल्याक कितें बरें हे लोक विचार करता आनी आमी गोंयकार तर जे पळय कितें प्रोडक्शन करता ते थोडे आमी विकता पूण चडशें प्रोडक्शन आसा आपल्या स्वता खातीर करता. सो हे स्वता खातीर करता आसतना प्रत्येक जाण विचार करता की आपूण ऑर्गेनिकली ग्रो करतलो, हेल्दी फूड ग्रो करतलो आनी आपूण स्वता खातीर खातलो आनी जें पळय कितें एक्स्ट्रा आसा तें आपूण लोकांक विकतलो असो विचार आमी गोंयकार करता. सो पूण हेतून भितर एक हें आसा की आमच्या गोंयकारांनी आमच्या शेतकारांक सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक हे ऑर्गेनिकली ग्रो करता आसतना थोडो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आसा तो वाडटा. सो हे वाडटा आसतना एखादे वेळ सपोज जर कितें जर रेट्स मातशी जर वयर सकट जरी जाली जाल्यार आमच्या लोकांनी तेजो विचार करपाक जाय. बाबा हो कॉस्ट कित्याक लागून एक्स्ट्रा आसा, हेजो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाडले कारणान तो शेतकार जो आसा तो खुबशे वेळार आपलो इल्लो भाव सुबेज सांगता. सो आमी गोंयकारांनी बी हेजेर विचार करपाक जायो
आनी आमी तांकां सगळे गोंयचे जे पळय शेतकार आसा ऑर्गेनिकली ग्रो करता तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय. सबसिडी दिता न्हू तुमी तांकां तोय वाडटा कसो ना ना सबसिडी कशें आसा पळय कॅमिकल जर घातलें न्ही जाल्यार कॅमिकलाचो इफेक्ट फास्ट आसता. कॅमिकल जर घातलें जाल्यार एक सिजनाक घातलें जाल्यार ताजो इफेक्ट जमनीक किंवा प्लांटाचेर इफेक्ट फास्ट दिसून येता आनी ताकाच लागून तेजें प्रोडक्शन जें आसा तें एकदम एक फावटी खूब वाडटा. पूण ऑर्गेनीक जें पळय फर्टिलायझर आसा तेजो इफेक्ट ज्या वर्सा आमी घालता तेन्ना मेळना. ताजो इफेक्ट सेकंड इयर थर्ड इयर ताजो इफेक्ट दिश्टी पडटा आनी तेजे नंतर वाडटा. पूण आमचें कशें आसा एक फावटी जर नॅचरली जर ऑर्गेनिकाचे ग्रो करीत रावले आनी ऑर्गेनीक मॅटर जर आमी जमनीक घालत रावले जाल्यार इन लॉंग रन मागीर ताजो इफेक्ट दिसून येता आनी इन लॉंग रन तेंचें प्रोडक्शन वाडटा. पूण तशें कॅमिकला बाबतींत तशें नासता. कॅमिकल म्हळ्यार कशें आसता आमी जमनीक घातले त्याचो इफेक्ट इमिजिएटली त्याच सिजनाक दिसता त्याच सिजनाक दिसून येता आनी तेन्ना तेजे यील्ड वाडटा. ही केमिकल फर्टिलायझर तुम्ही कमी करपाक तुम्ही शेतकारां कडेन मार्गदर्शन केलां पळय आमची मार्गदर्शन करपाची हें चालूच आसा. ही आमी परंपरागत कृषी विकास योजना म्हणून जी आसा तेजे अंडर आमी शेतकारांक ट्रेनींग दिता. आमी ऑर्गेनिकली कशी ग्रो करप हें आमी तांकां ट्रेनींग दिता. फाटले 3 वर्सां आमी हो आमचो प्रोग्राम चालूच आसा. प्लस आमी तांकां ऑर्गेनीक मॅन्युअर विकत घेवपा खातीर गव्हर्मेंट सबसिडी दिता. आमचे कडेन सादारण ह्या स्किमीच्या अंडर 10,000 शेतकरी रजिस्टर्ड जाल्ले कडेन आसा आनी ह्या प्रत्येक शेतकारांक आमी 3 वर्सां खातीर आमी तांकां इनपुट्स ऑर्गेनीक सारें घेवपा खातीर आमी तांकां पयशे दिता. आनी हे स्कीम सबसिडीचो लिमीट जो आसा तो पयली वर्साक आमी सादारण 12,000 रुपया दिता तांकां, दुसरी वर्साक 10,000 आनी तिसरी वर्साक 9,000 अशे 3 इन्स्टॉलमेंटांनी आमी तांकां हे ऑर्गेनीक मॅन्युअर विकत घेवपा खातीर आमी सबसिडी दिल्ली आसा. 12,000 जे शेतकार तुमच्याकडे जितले 10,000 शेतकार आसतात सगळे ऍक्टिव्ह शेतकार असतात ते काम चलतात त्यांचे तेतूंतले कमीत कमी 80% तरी शेतकार ऍक्टिव्हली काम करतात. सो एक थोडे 20% जे आसा ते कशें आसा इनिशियली आमी जे पळय 10,000 शेतकार रजिस्टर केल्ले तेतूंतले थोडे शेतकार एक्सपायर्ड जाल्ले कडेन आसा, थोडे शेतकार मातशे फाटीं पडल्या खूब कडेन. पूण आमचो प्रयत्न आसा की ते जे पळय 2,000 शेतकार उरल्या जे पळय मातशे फाटीं पडल्या तांकांय बी ऑन बोर्ड हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. गेल्या पावसान खुबशे शेतकऱ्यांचे लॉस जाले. कॉम्पेन्सेशन बी कोणी कितलें हें केल्लें पळय आमी गेल्ल्या पावसान जे म्हणजे पळय लॉस जाल्लें लॉस सपोज एकादो जर जालो जाल्यार तो सिजना पुरतो आसता. आनी दुसरे जे पळय लॉस जाल्ले ते आमचे मळेकार म्हळ्यार जे पळय दोंगराळ भागांक कोण भाजी बिजी रोयता आनी जेचे कडेन कृशी कार्ड नासता किंवा त्यांची जमनीचे त्यांचे पेपर नासता अशे शेतकार आसले. सो अशे ह्या 2 कॅटेगरीचे जे पळय लोक आसले तांकां आमी इमिजिएटली त्यांची इन्स्पेक्शन करून तांकां सबसिडी जी पळय कितें कॉम्पेन्सेशन मेळपा जाय ते तेंच्या अकाउंटाक आमी क्रेडीट केल्लें आसा. हेजे भायर थोडे मोठी भाटकार जे आसले जेंची कुळागर आसली अशेय बी शेतकार आसले जेंचे लॉस जाल्ले आनी तेणीय बी शेतकार आधार निधीच्या अंडर एप्लिकेशन केल्ली. पूण हिवूय बी एप्लिकेशन आमी 100% कन्सिडर केल्या. थोडे कडेन खंय एकादे वेळेक खंय इन्स्पेक्शन बी करपाचें उरलां आसत तीय बी इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी तेंच्याय बी अकाउंटाक व्हेरी शॉर्टली पयशे वयतले. कितले शेतकार आशिल्ले सादारण 3,500 एप्लिकेशन आमचे कडेन आसले. सो 3,500 एप्लिकेशन आमी प्रोसेस कितले केला. अमाउंट अंदाजे दिले तो सादारण आमी 5 कोटी सुमार आयज पर्यंत आमी हें केला डिस्पर्स केला. दिले तांकां पावसान हय लॉस जाल्ले शेतकारांक गेल्या पावसाची हय गेल्ल्या पावसान म्हणजे गेलो जो चड पावस पडलो कितें पावस पडलो डॅमेज जाले. पेंडींग बी उरल्या थोडे पेंडींग अशी उरना. मदीं मदीं कशें आसा मागीर आनी मदीं परत पावस पडलो मदीं थोडे आनीकर वादळ जालें सो थोडी एप्लिकेशनां परत ऍड जाली. सो जशी ऍड जाता तेन्ना तो परत सगळो प्रोसिजर आसता. इन्स्पेक्शन करपा जाय झोनल ऑफिस लेवलार इन्स्पेक्शन करपा जाय तेणें रिपोर्ट आमकां हेड ऑफिसाक धाडपाचो मागीर आमी हांगच्यान सँक्शन करता. सो प्रोसेस चालू आसा. हो सगळो ऑनगोईंग प्रोसेस म्हळ्यार कशें आसा तो एकच टायमाक आमी कट ऑफ करूंक शकना की नवीन केस आयली परत इन्स्पेक्शन स्टार्ट जाता. मिल्क सेक्टरान कितें तेंचे आसतले हेका
बायोसेलर ना मिल्क सेक्टराक आमचो सद्याक तरी कांय ना, कित्याक ही जी पळय स्कीम आसा ती जी पळय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान इम्प्लिमेंट केल्ली वयता त्या स्किमीचेर आमी फोकस दितात. पूण एखादो सपोज जर ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट जर मिल्काचो जर कोणी जर कितें करता आनी तो जर प्रॉडक्ट घेवन सपोज जर त्या आमचे स्टॉलार जर तो विकता जाल्यार थंगा तेणी कोणाच्यानी येवन पार्टिसिपेट जावपाक जाता, कांय इश्यू ना. फुलांच्या शेतीचे कशी कितें आसा सध्याचे वातावरण गोंयांत? कितले जाण करतात आनी फाटल्या दिसांनी झेंडूची बी भरपूर हे जाल्ली रोजां. ऑर्कीड फार्मींग पळय आमचे झेंडूचे फार्मींग जे आसा पळय न्ही ते फाटले पयलींच्या वर्सांक आमी 100% भायल्यान येतालीं रोजां. सो आमी ग्रुप्स आसा ते सिडलींग रेज करतात आनी ते गोंयभर शेतकारांक आमी सिडलिंग्स आमी सप्लाय करतात. आतां ही सिडलिंग्स जी आसा ती हायब्रीड सिडलिंग्स आसता आनीक तेजें प्रोडक्शन जें आसता तें सामकें फिक्स आसता. म्हळ्यार कशें आसा, तुका पयलीं पळयताले आमी आमची दिणी रोजां म्हणून जातालीं जी कमी पेटल्स आसली रोजां जातालीं. सो हेका लागून कितें जातालें की दिणी रोजांक तितलो मार्केटांत डिमांड उरनालो. वेरएज हे जे पळय आमी सिडलींग आतां रेज करता त्यो 100% सामकी बरी रोजां जावपाची, फूल पेटल्स आसली रोजां जावपाची. हेका लागून कशें आसा तेंचो प्रोडक्शन आनी मार्केट हें जें सामकें फिक्स आसा. गेल्ले वर्साक आमी सादारण 30 हेक्टर प्रोडक्शन 30 हेक्टराक आमी सिडलिंग सप्लाय केली आनी सादारण ऑन एन एवरेज 30 हेक्टर कल्टिवेशन गोंयांत अंडर झेंडूच्या जालें. सो ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन जें आसा 1 हेक्टरा फाटल्यान सादारण 6 टन प्रोडक्शन मेळटा. सगळीं जर आमी प्रोडक्शन जर धरलें जाल्यार 6 टन प्रोडक्शन म्हळ्यार सादारण 180 टन झेंडूची फुलां ह्या सिजनाक, दिवाळी आनी दसऱ्याच्या सिजनाक गोंयचें प्रोडक्शन आमच्या गोंयच्या मार्केटांत येयलें. सो हेका लागून जो पळय तुमी अंदू वर्साक जर पळयलें म्हणजे इवन फाटल्या वर्सा सुद्दां सामके दसरो आनी दिवाळेच्या सिजनाक हायवेचेर सामक्यो भायल्यान येयल्ली रोजांच्यो राशी पडल्यो. अंदू म्हाका दिसता गोंयच्या शेतकारांची रोजां जेन्ना आसता तेन्ना शेजाराचो जो पळय एखादो शेतकार आसा तो कितें करता की तो तेजे घरा कडेन वचोनूच बूक करता की म्हाका 2 किलो दी, आपल्याक 5 किलो दी. सो ती मार्केटाक येना डायरेक्ट, ती घरा घरा वचोन तें मार्केटींग जाता. एक जालें. दुसरें कशें आसा, आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा. स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा आसतना एखाद्या फॅमिलीन सपोज जर 20 सुद्दां जर रोजांची झाडां लायलीं आनी 20 आपल्या स्वता पुरती जेन्ना जितली रोजां जायी तितलेंच जर आमी जर आमची घरची घरां जर प्रोडक्शन केलें, पळय आमच्या प्रत्येकाच्या घरा सायडीन थोडी ना थोडी जागा आसता, पोरसूं म्हणा किंवा इवन तुळशीच्या भोंवतणी म्हणा आमी. सो अशी टायमार सपोज आमी आपल्या स्वता पुरती ती जितली रोजां जायी, स्वता पुरती जितली फुलां जायी तितलीच सुद्दां जर आमी स्वताच्या पोरसांक जर तयार केली जाल्यार आमी खंय तरी आमी स्वयंपूर्णच्या दिशेन आमी वाटचाल करता. हें हेतूंतल्यान कळोन येता. ओके, थँक्यू.